नमस्कार गोंदक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेता आणि दीप्ती काकोडकर आवाज करचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत बोवाळ घालपी विरोधक आसात शांत रामाचें प्रकरण आतां थंडावला काय कितें लोकांक पडला प्रश्न श्रीस्थळ काणकोणात 2 ज्येष्ठ नागरिकांक कांय लोकांनी केली मारबडय हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू काणकोण पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू घर दुरुस्ती प्रक्रिया जातली सोपी आनी फुडें सरकारी जमनीचेर घरां बांदली जाल्यार करतले खर कारवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची माहिती आमकां पयलीं कामार घेयात उपरांतूच मायनिंग करात सुरू घरा बसयल्ल्या कामगारांनी रस्त्यार देऊन शिरगांवची बांदेकार मायन सुरू करपाक केलो विरोध पंचवीस वर्सां जावन लेगीत एचजीपीडीए मार्केटाची जायना दुरुस्ती इमारतीची जाल्या वायट अवतिकाय अध्यक्षान लक्ष घालून प्रश्न करचे सुटावे भाजी विक्रेत्यांची मागणी आणि मडगांव बस स्टँडार बुरशेपणा सरभोवतणी साचल्यात कोयराच्यो राशी गाडयो धुतात थंयच नातात नुस्त्याच्या गाडयेंतल्यान उदकाची गळटी जावन पडल्यात गाणी कदंबा महामंडळान घालचे लक्ष लोकांची मागणी आता खबरो विस्तारान रामा काणकोणकाराक 24 दिसांनी हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधकांनी बोवाळ करीत आंदोलनूय केल्लें ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर रामाक कितें उलयतलो काय म्हणून लोक वाट पळयताले रामान पुलीस प्रशासन धरून मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले ताच्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी ट्वीट आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायली पूण फुडें कितें रामाचेर सप्टेंबराच्या 18 तारखेर जीव घेणो हल्लो जालो हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या रामाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो ताका डिस्चार्ज दिवचे कांय दीस पयलीं पुलिशेन ताचो जबाब नोंद केलो हो जबाब उपरांत भायर आयलो ताच्या बायलेन जबाब भायर आयलोच कसो काय म्हणून तिडक उक्तायली ताच्या 4 दिसां उपरांत रामाक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो डिस्चार्जा उपरांत रामान पुलीस प्रशासनाचेर फोग काडलो पुलिशेन आपलो जबाब सामको बरोवंक ना असो आरोप रामान केलो तो इतल्यारूच रावलो ना ताणें 2 मंत्र्यांची नांवां घेवन तांणीच आपल्यार हल्लो केल्ल्याचो गंभीर आरोप केलो त्याच्या आरोपा उपरांत काय विरोधकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायली पूण ह्याच विरोधकांनी रामाचें प्रकरण उखलून धरीत राजधानी पणजेत आंदोलन केल्लें तशेंच मुखारूय आंदोलनाची शिटकावणी दिल्ली रामाच्या आरोपा उपरांत खरेपणी विरोधकांनी एकठांय येवन सरकारा आड आंदोलन वा मोर्चा काडप अपेक्षीत आशिल्ले पूण आतां परिस्थिती पळयत जाल्यार कोर्टात केस सुरू आसा ताच्या व्यतिरिक्त भायर रामाचें प्रकरण थंडावलां अशें दिसता ह्या मुद्द्याचेर गोमंतक टीव्हीन काय विरोधकांक चर्चे खातीर आपयल्ले पूण तांणी ह्या मुद्द्याचेर चर्चेक येवपाक न्हयकार दिलो जाल्यार कांय जाणांच्या कोतान ह्या प्रकरणात आपूण येवंक शकना विरोधकांची ही भुमिका विचाराक घेतली जाल्यार रामाचें प्रकरण शांत जाला काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना रामा काणकोणकराचेर अटॅक जावन आतां 25 दीस मायज जाले रामा काणकोणकर हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज जालो हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज जाताना रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट केलें आनी 2 राजकारण्यांची नांवां घेतली तेणी जेन्ना ही नांवां घेतली तेन्ना गोंयच्या राजकारण्यांक खळबळ जाली सारकी सो आयज खंय ना खंय तरी लोक कन्फ्यूज जाल्लेले आसा की राजकारणी अशें करूंक शकता काय सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार ह्या राजकारण्यांनी पयलीं राजिनामो दिवन जी चवकशी आहा ती वेवस्थीत चवकशी करपाक तेंच्यांनी मदत करपाक जाय स्वखुशीन तेंच्यांनी राजिनामा दिवपाक जाय आयज ज्या पद्दतीन ऑपोजिशन जें आहा हे ऑपोजिशन हो मुद्दो सारको हँडल करपाक फेल जाल्लेले आसा तुमी स्टेटमेंटां केली बरी गजाल पूण हे जेन्ना ते स्टेटमेंट केलें तेन्ना तुमी म्हाज्या हिसपान जाल्यार भायर सरून हेचो निशेध करपाची गरज आसलेली जेन्ना रामाचेर अटॅक जालो तेच्या 2 दिसांनी जेन्ना जो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक तुमी आश्वासन दिल्लेलें की हो मुद्दो आमी लूज सोडचे ना म्हणून आमी गोंयकारां बरोबर रावतले एक्टिविस्टां वांगडा रावतले म्हणून पूण आयज खंय ना खंय तरी तुमी बॅकफुटाचेर वयता कशें दिसता हांव तुमकां ब्लेम करिना तुमचेर कोणाचो प्रेशर आहा तो म्हाका खबर ना पूण एग्रेसिवनस जे आमकां जाय न्हू कितें तें एग्रेसिवनस दिसना सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज राजकारण्यांनी जे ऑपोजिशनान जे राजकारणी आहा तेंच्यांनी भायर सरून हो लढो
तेंच्यांनी फुडें व्हरपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जेन्ना तुमी ऑपोजिशनान आसा तेन्ना तुमचें तें कर्तव्य जाता गोंयकारांक न्याय दिवपाचें. आनी रामा काणकोणकर हो एक एसटी समाजाचो बरो लिडर आनी एक आमचो नीज गोंयकार भाव, जेचेर अन्याय जाल्लो आसा, जेका दिसा ढवळे मारलेलो आसा. आनी तुमी हेच्या पयलीं स्टेटमेंटां केल्लेली आसा की आमी गोंयकारां वांगडा रावतले म्हणून. गोंयकारां बरोबर तुमी आयज जर ऑपोजिशन रावतले जाल्यार तुमी आयज भायर सरोन हेचो सारको खर निश्चित करपाची गरज आसा. खर निश्चित करपाची गरज आसा, जाल्यारूच तुमकां आमी ऑपोजिशन म्हणूंक शकता. आयज ऑपोजिशन जर उलयलें जाल्यार रामा काणकोणकराक खंय तरी न्याय मेळटलो कहो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. श्रीस्थळ काणकोणात 2 ज्येष्ठ नागरिकांक कांय लोकांनी मारपडय केली. हल्ल्यात जखमी जाल्ल्यान दोगांय ज्येष्ठ नागरिकांचेर मडगांवच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ज्येष्ठ नागरिकांचेर हल्लो कित्याक जालो ते अजून स्पश्ट जावंक ना. काणकोण पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. हाचे फुडें घर दुरुस्ती वा विभाजन करपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच फुडाऱ्याक सरकारी जमीन विकत घेतली जाल्यार वा ते जमनीचेर घर बांदले जाल्यार त्रासान पडटल्याची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. म्हजे घर येवजणे खाला सोमारा दिवचले आनी मया अर्ज वांटपाची कार्यावळ जाली. म्हजे घर येवजणे खाला सोमारा मया आणि दिवचले अर्ज वाडपाची कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी दिवचल आणि मयेच्या लोकां खातीर अर्ज वांटप केले. हाचे फुडें घर दुरुस्ती वा विभाजन करपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच फुडाराक सरकारी जमीन विकती घेतली जाल्यार वा ते जमनीर घर बांदले जाल्यार त्रासात पडटले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. पयल्यात पयली गांवांत रावपी लोकांच्या घराक हावज रिपेअर सर्टिफिकेट म्हटलेली 3 दिसांनी हावज रिपेअर सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. आयच्यान आमी ताका फॉर्मेटूय दिला. म्हणजे ग्रामपंचायतीन जर वचत तुमी जर हावज रिपेअर सर्टिफिकेट मागली जाल्यार ती हावज रिपेअर सर्टिफिकेट तुमचो हावज नंबर आसा आनी तुमी इलेक्ट्रिसिटी किंवा वॉटर बील तुमच्या कडेन जर आसत, घर तुमच्या नांवार आसा आनी तुमी हावज टॅक्स फारीक करता, उदक बील किंवा लायट बील आसत जाल्यार पंचायत सेक्रेटरी 3 दिसांनी ताका हावज रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. 3 दिसांनी हावज रिपेअर तो नवे बांदिना तो रिपेअर करता पूण तेणे हावज रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक ताका कांयच हरकत ना. जर एका घरात 2 भाव रावता आनी दोगांयनी जर बरोवन दिले आमकां हावज सेपरेशन सर्टिफिकेट दी, ए आनी बी, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल नंबर आसतलो 40 जाल्यार 40A आनी 40B विथ कन्सेंट विदीन 7 days तेणी फक्त चडांत पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना. परत एकदा सांगता, हे ॲडमिनिस्ट्रेटीव काम आसा, सेक्रेटरीचें काम आसा, त्यामुळे ते पंचायतीच्या मिटिंगेची गरज ना. म्हणजे पंचांनी आमी पळयता, आमी मिटिंगेक घालता हे म्हणपाची खंयसरूच गरज ना. जो कोण मागता ताका सेपरेटली 2 हावज नंबर डायरेक्टली पंचायत सेक्रेटरी दिवपाक जाय, आयच्यान दिवपाक जाय. तशें दोगांयकूय आमी सर्कुलर जे आसा पयलीं हे पंचायतींनी गेल्या, सेक्रेटरी कडेन गेले आसा, तांच्यांनी म्हणजे ए आनी बी जेणे करून घरांतली झगड्यो कमी जावच्यो, वेगळें लायट कनेक्शन घेवपा खातीर, उदीक घेवपा खातीर ताका डायरेक्टली नंबर एवेलेबल आसा. आनी ह्या पंचायतीन दिल्ल्या हावज नंबर म्हणजे 37A 37B ताज्या वयल्यान जर तेणी फाल्यां सकाळीं नवीन कनेक्शन घेवपा खातीर जर मागलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी ताका नवीन कनेक्शन दितली, ताका वॉटर सप्लाय ताका नवीन सेपरेट मिटर दितले. कोर्ट आनी बाकीचे म्हणजे आपलेच शेजारी आपलेच कोर्ट एकामेकाचेर केसी घालीत आसा आनी लोकांची घरां मोडात आसा. आतां ही लोकांची घरां जर मोडटली आसत जाल्यार ताका कायदेशीर आदार दिवप गरजेचो आसलो. म्हणून सरकारान म्हजे घर ही योजना हाडल्या. कारण आमी पळयता फाटल्या दिसांनी कुचेली हांगासर 40-50 घरां मोडली. जागो कबुलातीचो विकता भलतोच सेल्रीट करता आनी तिसरेच त्या फुडें घरा बांदून थंयसर रावता. आनी आतां जेन्ना तिसरो उठता आनी जेन्ना केस घालता 30-40 घरां मोडली.
ते जबाबदार सरकाराक करता. आता जागो विकत घेता आसतना फक्त सॅनिटायझरांनी कितें तरी फॉल्स डॉक्युमेंट केले आनी जागो विकत घेतला म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक ह्या म्हज्या घर योजनेच्या वतीन बी तुम्ही जागो खंयचोय विकत घेता आसतना 10 फावटी व्हेरीफाय करात तो जागो त्या मनशाचो काय न्हू तो. कोणी बेश्टोच सांगता म्हणून एफिडेवीट मारून जागे विकत घेवं नाकात. हांवें आत्तां जस्ट आयकल्लें की आमच्या दिवचल तालुक्यांत सुद्दां गव्हर्मेंटाचे जागे जे विकपाक लागल्यात आनी जे लोक घरां बांदतात इन फ्युचर हे जे गव्हर्मेंटाच्या जागेन जे विकत घेवन घरां बांदता पळय न्हू ते त्रासान पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमकां पयलीं कामार घेयात, पोटाचो प्रश्न सोडयात, उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत घरा बसयल्ल्या कामगारांनी सोमारा रस्त्याचेर देऊन शिरगांवची बानेकार मायन सुरू करपाक खर विरोध केलो. पळयात पुराय बातमी. मायनिंग बंद जाले उपरांत 2018 ह्या वर्सा शिरगांवच्या बांदेकर कंपनीन शिरगांवच्या कामगारांक घरा धाडल्यात. मात आमकां कामाचेर घेवचे सोडून भलत्याच कामगारांक घेवन मायन सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यान बेकार जाल्ले कामगार चाळवल्यात. सोमारा सकाळी हे कामगार रस्त्याचेर देवले. ह्या कामगारांनी मायनीवेली मेन गेट आडोवन दवरली. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत मायन सुरू करपाक खर विरोध केलो. ह्या कामगारांक थळाव्या पंचायतीन तेंको दिला. कामदार बांदेकर मायनीचे रिटेज केल्ले आसा. आयज आमची सरपंच आनी पंच मेंबर सगळे आमी हांगा जमले की आयज कंपनी चालू करपाचे पोजिशन आहा आनी केल्ली आहा चालू. तेन्ना भायले वर्कर घेवन ते चालू करतात आनी पयलींचे वर्कर आहा ते घरा आहा. तेंचेर ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या आमदारान हेचेर विचार करचो ताबडतोब. हांकां रस्त्यार हाडचे न्हू आनी खंय तरी हेका तोडगो काडून हो प्रश्न तेंच्यांनी मिटोवपाचो अशें आमी तेंचे कडेन मागता. ते सरकारान हेजेर लक्ष ताबडतोब लक्ष घालचें आनी ह्या भुरग्यांक परत रस्त्यार हाडचें न्हू. आनी हो कितें तेणी वेव्हार केला तो ते थांबोवपाचो आनी ताबडतोब हो सगळो बंद करपाचो आनी सगळो हे कामदार घेवन चालू करपाचो. केन्नाच्यान तुमी घरा आसा? 18 2018 पर्यंत ते आयज सगळ्यात आमकां हाफ पेमेंट ताका दिल्लो ना हे कंपनीन की. आनी हे कंपनी वर्कर आहा ते बाकीच्या कंपनी सारको पेमेंट ना. 16,000 आनी 18,000 पेमेंट आसलो तो बीन आतां तेंची लेटर धाडला की 14,000 पगार आनी 16,000 पगार दिवन आनी त्या पगाराक तो आमकां चड म्हणटा तो आमकां मान्य ना. आमी चडपाक रेडी ना. हेजेर विचार सरकारान कंपनीक कळोवचो कितें तो आनी हेजेर आमचें कितें उरलां ते तेणी दिवपाचें आनी आमकां परत कामाक घेवपाचें. आमकां 2018सून मायनरसून घरा दवरलेले आसा आनी आज कंपनी काम चालू करूंक सोदता. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आमकां कामगारांक सगळ्यांक घरा दवरल्या तांकां सगळ्यांक कामार घेवन काम चालू करपाचें अशें आमी कंपनी कडेन सांगलेलें. आनी आमचे सगळे बॅक वेजीस आहा त्यो आमकां दिवच्यो आनी तुमी काम चालू करचें. आनी तेंच्यांनी आमचे डिमांड आयकोंक ना. तेन्ना आमी कंपनी परत एकदां आमी 2 रिक्वेस्ट केले की आमच्या कामगारांक घ्या आनी तुमी काम चालू करा. ते आमचे डिमांड आयकना. आमचे डिमांड जो पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी काम चालू करूंक दिवचे ना. आमी सगळे गेटीर येवन उबे रावतले. दुसरे वटेन पंचायती कडल्यान फावो तो परवानो घेनासतना बेकायदेशीरपणान मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू आसात असो दावो शिरगांव पंचायतीन केला. आयज बानेकर कंपनीन काम चालू केलें आसा पण पंचायतीची तेणी कसली एनओसी तेणी आमकां विचारूंक ना आनी आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन करिनासतना हें काम चालू केलें आसा. आयज पळय शिरगांवान हे कामगाराचो प्रश्न जो उत्पन्न जाल्लो आहा तो खरोच गंभीर जाल्लो आहा. तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल आमच्या आमदाराक आनी ऑनरेबल सीएमाक हितून तातडीन लक्ष घालपाचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडपाचो. आनी ही जी चल्लेली आहा ही टोटल बांदेकर आनी कंपनीची दादागिरी चल्लेली आहा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात हांगा तेणी इलिगल कितलीशीच झाडां मारलेली आहा. परमिशन घेवंक ना काय ना खंय तरी दादागिरी चल्लेली आहा. तेन्ना मातशी गोवोरमेंटाक हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आमचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाचो कामगारांचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 25 वर्सां जालीं मडगांवच्या एसपीडीए मार्केटाची दुरुस्ती जाल्ली ना. सध्या मार्केटाची इमारत सामकेच वायट स्थितीत आशिल्ल्यान भाजी विक्रेत्यांनी हुस्को उक्तायला. अध्यक्षान दखल घेवन मार्केटाची दुरुस्ती करची म्हणून भाजी विक्रेत्यांनी मागणी केली. पळयात पुराय बातमी.
25 वर्सां आदीं उबारिल्ल्या मडगांवच्या SGPDA मार्केटाची आतां सामकीच वायट अवतिकाय जाल्ली आसा. भाजी विक्रेते बसतात थंय नळाक उदक येना, पिवपाच्या उदकाची लेगीत सोय केल्ली ना. तातल्या तातूंत उदकाच्या मिटराचोय प्रश्न उप्रासला. मार्केटा भायली गटारांची नितळसाण करूंक नाशिल्ल्यान जळारांची पैदास वाडल्या. दुरुस्तीचें काम हातांत घेवंक नाशिल्ल्यान इमारतीची स्थिती बाबत जाल्ली आसा. व्हेजिटेबल आणि फ्रुटाचे मीटर अर्धे बसयला अर्धे ना. आता कोण लायट दुसऱ्या कडल्यान गेल म्हळ्यार मागीर येवन फायन घालता. ते आमकां मिटराचे मातशें प्रोसेस करून दिवपा ते जाय आमकां. आनी 25 वर्सां जाले गटरां कांयच काडूं ना, एक कोयर काडूं ना. इतले मच्छर आसा थिंगा मार्केटान. सगळे मूस किमसां आमी अगरबत्ती बी लावन बसल्यार मुसां वचना, इतले मोठे मोठे मच्छर आसा. आनी मागीर सांगतात ते हेल्थ केअर येता आनी हे सगळे डेंगू फेल जाला, हे जाला ते भानगडी आणू. ते पयलीं तुमी ते हेल्थाचे पयलीं करा. आनी ते गार्बेज उडयतात ते कितले घाण मारता थिंगा. ते मेंटेनन्स कोण सारको करतलो. आनी डेली पयशे वाडय म्हणटा. आमी पयशे वाडयपा रेडी आहा, पण आमकां कितें फॅसिलिटी दितात ते जाय न्हू. आमकां फॅसिलिटी दिल्यार आमी पयशे वाडोवनय दिवपा रेडी आहा, पूण आमकां ते मेंटेन करपाक आमकां सांगून बरे भाशेन आमकां आपोवन तुमी बरे भाशेन मिटींग घेया आनी सांगा न्हू. ते आमकां व्हॅल्यूच दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें मुखार. आमी गेले जाल्यार आमगे कितें एक प्रश्न विचारल्यार एकदम रिस्पेक्ट ना भशेन उलयता. ते मातशें आमकां रिस्पेक्ट दिवन आमकां बाबा आमगे कितें मागणी आहा ते सारक करून बरे भाशेन मार्केट दवरपाचें म्हणून. इतलेंच न्ही जाल्यार एका दुकानदारान स्वखर्चान दुरुस्ती करपाक फुडाकार घेतलो जाल्यार ताका सुमार लाखभर रुपयांचो दंड घाल्ल्याचे विक्रेते सांगतात. आमी सोंपो कर वाडोवन फारीक करपाक तयार आसात, पूण आमकां तशी सोय सुविधा ह्या मार्केटात दिवपाक जाय अशेंय तांचें म्हणणें. SGPDAच्या अध्यक्षान हाची दखल घेवन बेगोबेग आमचे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी भाजी विक्रेत्यांनी केल्या. आमचे प्रॉब्लेम हे आशिल्ले की लायक आमची दुकानां जावन ही आमच्या मार्केटाची आयज परिस्थिती बिगडलेली आसा. आनी तेंच आमचे कितें आशिल्लें, एक आमचे भावान तो आपणाचें दुकान हें करतालो, ताका लागून तेजेर 1 लाख रुपया फायन काडले, जे की मान्य ना. जेन्ना कदम साहेब जो फर्स्ट चेअरमॅन आशिल्लो तेणे दुकानां कितें करपाक 5,000 घेवन तुमी करा म्हणून तो सांगतालो. खूब चेअरमॅन येता आपणाचें हें करता की आपणाक जाय तशें ते डिसिजन्सां घेतात. तर ताका लागून आमच्या मार्केटाची आज हालत पयली जाल्यार मार्केट मोडून पडला, जे की आजून कोणी इनिशिएटीव घेवना. कोणे अजून येवन पळोवना की बाबा आमचे दुकानाकारांक कितें जाता, कोणाक त्रास आसा, थंय मेडिकल इश्यू कितें आसा, लायक हेल्थ प्रॉब्लेम कितें आसा, कोणी पळोवना. बट ताका लागून आयज सगळो विशय घेवन आमचे फीश मार्केट जावं, आमचे व्हेजिटेबल फ्रूट मार्केट जावं, सगळे मार्केटकार आमी MSA कडेन येयल्ले की बाबा हे जे तुमी कितें करता ही चुकीचें, आमकां नाका हें, आमी हें मान्य करना. तर ताका लागून आयज तो कितें म्हणटा की बाबा तेणें आमचे सगळें हें आयकून घेतला की बाबा तो कितें म्हणटा की आतां आमी रेन्युवेशन करतले, हें करतले. आमी ताका सांगलें बी, सर हेज्या पयलीं खुबशे चेअरमॅन येयले, खुबशे MS येयले, सगळे आमकां ते मिटरात दाखयली, बट कोणी करून दिवना. तर आयज तुमी म्हणटा तर तुमचे एक आमी मानून घेता की बाबा चल तुमी एक इनिशिएटीव घेता म्हणून, कळ्ळें न्ही. तर ताका लागून आतां आमी सगळे मेळून येयल्या आनी की सांगलें आमचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते. तेंच्यांनी म्हणलां की आपूण तुमचो डिसिजन जे बी हा मिटिंगेक दवरता, तेजे उपरांत मागीर आमी डिस्कस करया कितें आसा ते. इवन आमची सेल डीड जायनाशिल्ली, आमच्या दुकाना कडेन पयशे भरल्या तेंची सेल डीड जायना, ती डीड जाता तीय जायना. ताका लागून ती खुबशी विशय आसा, ते मेडिकला जावं या दुकानाची मेंटेनन्सा जावं, अजून 25 वर्सां कांय जावना. ताका लागून ते सगळे विशय आमी आयज मांडून येयल्या तेजे लागीं. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. एकीकडेन कोयराच्यो राशी, दुसरे कडेन गाडयो धुतात थंयच नातात आनी हातूंत भर म्हणून नुस्त्याच्यो गाडयो पार्क करतात त्या उदकाच्यो घाणी. ही परिस्थिती आसा मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची. कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षान हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. हो मडगांवचो कदंबा बस स्टँड. पयलीं हो बस स्टँड दक्षिण गोंयचे येरादारीचे मुख्य केंद्र तशेंच गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो आंतरराज्य बस स्टँड आशिल्लो. मात आतां ताची सामकीच अवतिकाय जाल्या. बस स्टँडार मोठ्या प्रमाणात आंतरराज्य बशी पार्क करून दवरतात. इतलेच न्हय जाल्यार हे बशींचे ड्रायव्हर बस स्टँडारूच बशी धुतात. फकत बशीच धुयनात जाल्यार थंयच ते न्हातात. दुसरे वटेन बस स्टँडार जायते कडेन कोयरांच्यो राशी दिश्टी पडटात. हालींच्या दिसांनी जाल्यार नुस्तें सप्लाय करपी गाडयो हांगाच पार्क करून दवरतात. ह्या नुस्त्याच्या गाडयांतलें उदक पडून तांकांय घाणी मारतात. तेन्ना कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षान ह्या प्रकारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. परिस्थिती सामकी जाम आसा, कितें म्हणटा? हय, आतां KTCL जो आसा, KTCL जे खातें कोणाक दिल्लें आसा, तो बाब उल्हास, ताणें हाजें रेखदेख करपाचें पयलीं काम करपाक जाय. हांगा जशें आमी पळयतात हांगा बसी ज्यो लायिल्ल्यो आसा हो सार्वजनीक अड्डो जाल्लो आसा. सार्वजनीक कित्याक म्हणटा,
कोणी उठता सुट्टा येतात हांगा ते बस ड्रायव्हर बाबडे थंयच न्हातात, थंयच सगळे करतात, थंयच्यान पॅसेंजर वयतात, बायलां वतात. सो इट लुक्स व्हेरी शॅबी आनी एक कितें म्हणटा ताका झिरो सिविलायज्ड सिच्युएशन जें करून दवरलें KTCLाचें. तशेंच थोडे म्हाका कळून आयलें की हांगा फाटल्यान नुस्त्याच्योय बी गाडयो लायतात, हांगाच धुतात. सो ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो दीस इज अनडन. आय थिंक वी लिव इन अ सिविलायज सोसायटी आनी जशें डेव्हलपमेंटल मॉडेल जर उलयतात जाल्यार हेंय बी डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाक जाय. हो पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशनाचो सगळ्यान मोठो भाग गोंयचो. सो हेजीच परिस्थिती जर अशी आसा जाल्यार मागीर आनी लोकां कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करपाचें. देर इज रेवन्यू कमींग अप. फक्त नव्यो बसी घेतल्यो आनी पोरण्यो स्क्रॅप केल्यो म्हणून जायना. हाजें रेखदेख करून दिवपाचें काम दाखोवन दिवचें ह्या सरकारान. कित्याक तर प्रत्येक जो कॉमन मॅन जो आसा ताका त्रास जाता आनी हे जे हांगासरले रेजिडेंट्स पसून जे आसात तांकांय हे गजालीचे त्रास जातात लागींचे. सो हेजेर लक्ष दिवचें. हो आमगेलो बस स्टँड KTC बस स्टँड हो हिंगा तुमी चोय सगळो गार्बेज पडली हा आनी गार्बेज म्हणजे हिंगा KTCचो एक टेंडर जावपा जाय नाजाल्यार कोण तरी तेणी मनीस काडून हेजेर मेंटेनन्स जावपा जाय. सो हिंगा मेंटेन करपाचो मनीस कोण ना. आतां इम्पॉर्टंट कितें आहा सारकें ह्यो पळय बसो आहाय सगल्यो बॉम्बेच्यो आनी आमच्यो हिंगाच्यो लोकल आनी हे सगळे बसो आतां हिंगा पार्किंगाक ते पयशे घेताय. आतां पार्किंगाक तुमी पयशे घेताय म्हणटरी आतां हे पार्किंग पडे आहा KTCचे हे मेंटेन करपा जाय. हिंगा एक मनीस घालून हे साफ करून घेवपा जाय. कित्याक हिंगा जायते आमचे ट्युरिस्ट येताय गोंयांत. हे बस स्टँड चोयल्यार आमकां गोंयकारांक लॉज आनी पयलीं म्हणटा ती आमकां फातोडकारांक लॉज. कित्याक हे बस स्टँड आमच्या फातोर्डा पडटा. सो हेजेर एक्शन जावपा जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. पणट्यो करपाच्या पारंपारीक वेवसायाचेर हावळ आयिल्ली आसतनाच मये वाठारांतली एक बायल सध्या पणट्यो पेंटिंग करपाच्या कामात गुल्ल आसा. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान ही बायल रात दीस मन लावन हें काम करता. मयेच्या वाड्याचेर रावपी हे बायलेचें नांव सोनम शेट अशें आसा. आत्मनिर्भरतायेच्या दिकेन वाटचाल करपी सोनम शेट ही फाटल्या 10 वर्सांच्यान ह्या वेवसायांत आसा. तयार पणट्यो विकत घेवन ती ह्या पणट्यांक आकर्षक रंग दिता. अंदू तिणें 20,000 पणट्यो रंगोवपाचें लक्ष दवरलां. आतां मेरेन तिणें 10,000 पणट्यो रंगोवन मार्केटांत उपलब्ध केल्ल्यो आसा. पण हे पणट्यो तुमी तयार करतात की रेडीमेड हाडटात? हांव तर रेडीमेड हाडटा आनी पेंट हांव करता. मागीर मातीवर घेता आनी पेंटींग हे सगळें हांव करता. मागीर पेंटींग केल्या उपरांत त्यो बाजारांत कश्यो? बागायतदारान हितूर मॉलान बी तशें घालता. मागीर व्हॉट्सअप स्टेटस तशें बीन घालता न्हू. ताका लागून मागीर फ्रेंड्स सर्कलान बीन सेल जाता मागीर त्यो पणट्यो. सपोर्ट बरो गावता. सर अंदू तुवें कितल्यो पेंटींग करपाचें टार्गेट दवरला? एक 10,000 सुमार तरी पणट्या हांवें केला. 10,000 सुमार केला हांवें पेंटींग सद्या. ऑलरेडी मार्केटान गेल्या? हय ऑलरेडी मार्केटान धाडला हांवें. आनी ही म्हणजे पयलीं पेंटींग बी करताले तुमी? ना पयलीं हांव तशें कांय करिनासलेलें. आतां लग्न जाल्या उपरांतूच हांवें स्टार्ट केला. आमी गणपती बीन तशें करता. गणपती नागोबा बीन करता. तो आमचो वार्षिक बिझनेस चालूच आसता वर्साचो. आनी दिवाळी कडेन आमी पणट्यो करता. पणट्यो करता म्हणजे पेंटींग? हय पेंटींग करता. म्हाका माती घेता आनी पेंटींग करता. पण ह्या वाड्यार आतां कोण आदिल्ल्या सारक्यो पणट्यो करिनात दिसता. पणट्यो सद्या आतां कोण करिना. हे तुमी पणट्यो खंयसून हाडटा? हे हांव बेळगांवच्यान हाडटा. बेळगांवच्यान मातीवाडल्यान हाडटा. मागीर घरा कडेन पेंटींग करता. पेंटींग करून ते मागीर सगळ्या मॉलांनी बी सप्लाय करता? हय मॉलान मागीर फ्रेंड सर्कलान तशें बीन घालता. मागीर कोणाक जाय तांकां. डिमांड आसता न्हू? हय आसता. दिवाळी कडेन आतां सद्या खूब स्कोप आसता न्हू. ऑलरेडी अंदू 10,000 केल्या? हय 10,000 सुमार केल्या हांवें पणट्यो. आनी घातल्यो बीन बागायतदारान मॉलान बी तश्यो घातल्यो. पण टोटल टार्गेट कितले आसा? आनी करपाक जाय म्हाका. खूब आसा आनी ऑर्डर आसा न्हू. सो एक दिवाळी पर्यंत दिवाळीच्या आदल्या दिसा पर्यंत करतले. तुळशीचें लग्न म्हटल्यार लोक व्हरता न्हू. हय साधारण 20,000? हय जाता. एका मग तुमकां हेल्प कोण करता काय तू? करता तशी फॅमिली बीन सपोर्ट करता. पण मेन पेंटींग काम तुझे? हय हांव करता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान सध्या दिवचले नरकासुराची म्होवाळी करपाचें काम नेटान चालू आसा. हें काम करपाक कांय कलाकार राती जागोवपाक लागल्यात. हें काम आतां निमण्या पावण्यार पावलां. पळयात खासा रिपोर्ट.
वायट गजालींचे प्रतीक आशिल्ल्या नरकासुराच्यो प्रतिमा लासून सगळे जाण दिवाळेक येवकार दितात. दिवाळेक थोडेच दीस आशिल्ल्यान दिवचलचो पवन गोवेकार हो कलाकार आता नरकासुराची म्होवाळी करपाच्या कामात गुल्ल जाला. 11 विकराळ म्होवाळ्या सयत तो नरकासुराच्यो ल्हान प्रतिमा तयार करता. पळयात. 25 वर्सां जाली हांव करता नरकासुराचे म्होवाळी तोणां. आणि ताका मार्केटान डिमांड कसो आहा? मार्केटान डिमांड आसा. आतां पयलीं बरो डिमांड आसलो, आतां मातशें खूब जाण करता न्हू, बेकारी वाडलेली आहा. आतां खूब जाण तोणां मातशें कमी आहा. तशें हांव होलसेलाक बीन हांगा कोणाक दोडामार, वास्को, मडगांव हे दिता तशें. म्हणून ते बिचोलच्या मार्केटाक बिचोले मार्केटाक हांव घेवन बसता. लांजेरा सायडीक हांव घेवन बसता. खूब वर्सां जालीं म्हाका थंय बसता. कमीत कमी 20 वर्सां जालीं थंय बसता. पण ह्या आतां म्होवाळ्यांक मागणी आसा? मागणी लोक आपल्याक अशें जाय कलर तशें जाय कलर बीन थोडे मागणी आसता थोड्यांची. कलर आपल्या अशें दी दी मातशें अशें. साधारण दिवाळीक कितले दीस आसा म्हटल्यार तूं हे तयारीक लागता? दिवाळी मात चवथ जाली काय ना, 5 दीस गणपती जाले काय ना, हांव तयारी करता एक 1.5 म्हयनो सुमार. पण साधारण आतां अंदू कितली केल्या तुवें म्होवाळी? अंदू पावसा खातीर जेन्ना कमी केल्या, जेन्ना 70-80 सुमार केल्या. वर्सा हांव 250-300 तोणां करी. अंदू पावसा दीस कांयच करूंक मेळोंक ना. अशें म्हणजे साधारण थोडी अर्दिशी जाल्या म्हाजे. पण आनी बारीक नरकासुरू करता दिसता? बारीक नरकासुरूय करता एक 20-30 सुमार करता. ते बारीक नरकासुरान चड डिमांड आहा, कित्याक की डायरेक्ट लोक रेडीमेड व्हरता. अशें करपाचें भानगडीन पडना. ते कोण वळखीचे आहा ते म्हाज्याच कडसून व्हरता. पण बाकीचे ही कला तूं कशी शिकला? कला आमचो आजो करी पयली. हे म्हणजे गणपती हे ते करी त्या वेळेस हांव तो मातसो शिकला. पळोवन 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 ते शिकला. सद्या हांवूच एकटोच करता आनी कोण करना. भाव बीन तो कामाक वयता, तो आपले म्हणजे तो थोडी करता अशी. पण जास्त तुझ्या एकल्याचेरूच भार? सगळे एकट्याचे, म्हाजे सगळे एकट्याचेरूच. मार्केटान म्हापसा बी ना तेवढेन पयलीं हांगा बी वयतालो ते साखळे. पण ते दुकानदार व्हरतात तुझ्याकडे? म्हापशेचे ना लोक ना, चड बिचोलचे, साखळेचे, मयेचे आनी तेवटेतले बीन येता लोक व्हरपाक. पयलीं व्हडली तोणां करतालो पळय तेन्ना लोक व्हरोंक येताले शिवोलसून बीन, हांगासून कलंगूटसून बीन थोडे व्हरताले. म्हणजे अंदू पावसाक लागून तुज्या वेवसायाचेर परिणाम? पावसाक लागून कमी केल्या अंदू. 5 दिसांनी सगळें सोंपतलें हाजें. 5 दिसांनी पेंटींग सगळें करून जातलें. करून जालें. म्हणजे 25 वर्सां जालीं तूं करता? 25 वर्सां जालीं हांव करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड